ताका बरोच तेंपूय लागता बट आमचो सरकार म्हणून स्टँड जो आमी सुप्रीम कोर्टान मांडला ओके विच इज फर्म आसा आमी सुप्रीम कोर्टान अजुनूय बी एक्सपर्ट एडवोकेट्स हांचे जे सिनियर एडवोकेट सिनियर लॉयर्स हांचे ओपिनियन घेवपाचें आमी ऑलरेडी डिसायड केला आनी आमी आमची बाजू ही जेन्ना 15, 16 आनी 22 जुलयाक मांडपाक जाय ती तितक्याच फर्म रित्या मांडटले आनी आमकां खात्री आसा की त्या विशयाचेर आमी जिखतले बट आत्ता जो कितें विशय जाला म्हणजे जो नोटिफाय करपाचो जो एवॉर्ड नोटिफाय करपाक ताजेर आमी ऑलरेडी स्टे घेवपाचो ठरयला की तेंच्यांनी जरी नोटिफाय जालो ताका खंयच्याच कामाक ताका परमिशन्स दिवची न्ही म्हणजे द स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वर्क तांकां करपा खातीर दिवचें न्ही हे आमी रोखडेच म्हणजे विदीन 3-4 days वी आर फायलींग द स्टे एप्लिकेशन विथ द सुप्रीम कोर्ट सो दॅट तांकां खंयचेच परमिशन्स जे आहा दिवचे न्ही सो वी आर फर्म हांव तुका सांगता आनी आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय हो पॉझिटीव रित्या गोंय जरी ल्हान स्टेट जालें जाल्यारय आमी आमचो वेवस्थीत रित्या प्रेजेंटेशन केल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा ह्या निर्णयाचेर आमी सुप्रीम कोर्टात जिखतले हो विषय आयज कोर्टान आशिल्ल्या कारणान आणि कोर्टान पिटिशन एडमिट जाल्ल्या कारणान ताजेर जेन्ना डिसिजन येतलो तेन्नाच हो विषय स्पश्ट जातलो आणि क्लियर जातलो तो मेरेन कोर्ट अजून जिखूना उरफाटें खरें म्हणजे आमचो अपील एडमिट जाला हेचे वयल्यानूच लक्षात येता की खरें म्हणजे आमच्या विशयाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टान खरें म्हणजे कन्सर्न आसा उदकाचो वांटो नोटिफाय केल्ल्यान आज मेरेन कर्नाटकान केल्ल्यो बेकायदेशीर गजाली कायदेशीर जातल्यो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप मुख्यमंत्री खुर्ची सालवार करूंक पेटला वयर आदोगादांचें सेटिंग म्हादय विकली. Therefore, Karnataka's plea was, specific application was to have this notification of the tribunal order. And the moment that happens, it means that whatever Karnataka has done can now get regularized. Like ताणी जे आज मेरेन illegally construct केला project, without ECA and without forest permission, they can now take the benefit of drinking water project, which all along we were trying to object. We were saying that this is not at all a drinking water project, it is a irrigation project. कि एक weak मुख्यमंत्री, एक accidental मुख्यमंत्र्याक आपलो टर्म कंप्लीट करपा खातीर थोडे कॉम्प्रोमाइज करचे पडटा आनी सगळ्यात पयलो व्हडलो कॉम्प्रोमाइज म्हणटा तो आमकां जो व्हडलो कॉम्प्रोमाइज दिसता तो ताका ताजे आवय परस व्हड आशिल्लें एक वस्तूक ताणें कॉम्प्रोमाइज केली काल. दिस इज जस्ट टू कंटिन्यू इन पावर. जाय प्रधानमंत्र्याक की हे आमचेर अन्याय जाला म्हणून आमी आदवोगाद घेतलो तो फिक्स जालो म्हणून जाला जाल्यार तो आदवोगादूय फिक्स जाला जाल्यार कोण जाणा काय हांणी फिक्स केलो जाल्यार कोण जाणा कित्याक आदवोगादूय असो डायरेक्टली फिक्स जायना हे काय अनाडी न्ही ते सिनियर कावन्सील ते सो कितें ताका इंस्ट्रक्शन मेळटा दीस कॉल्स फॉर एन इन्क्वायरी इट्स अ ह्यूज थिंग देर आर इम्प्लिकेशन्स टू दीस ऑन द फ्युचर जनरेशन्स नॉट टू नोटिफाय दीस not to gazette this notification. That should have been part of our appeal. Bureau Report, Prudent.